पुर्तुगाजांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बळान बरोन लोकांमध्ये व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मोडलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्सांद्रेकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवाकडे वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयले आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महाधर्मसभे मुखार व्हेलो आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. नाजारेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचेर निसंतोन करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविशो बदलतलो आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महादोर सभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. नितोल निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर मोरचे विरुद्ध येवजून बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोष. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. सबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचुऱ्यां मनांत गळोवन नियाळटलो. सबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेल्यो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेतां म्हजें काळीज. सबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत त्याचे शीस गेले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांक पळयले. तिबेरियसाच्या तावन आनीक होडी ताणें उंडे केले त्या जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण ताणें देखलें. तेन्ना तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूम आयलो. तो ताका तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादूशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाचे जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात. नियाळाक आदार. आमचो बावाट 4 खांब्याचेर दवरलेलो आसा. ते म्हणल्यार बावतिजमाचे स्वता संस्कार, आज्ञा आनी मागणें, तशेंच फिरगोज मातयेचे दाखले उडेशी आमचो बावात जिवाळ उरता. पयले वाचपांत लोक काळोखांत रावंक विंचून काडटा. पवित्र आत्म्यान भरलेलो इस्तेव लोकां मदें व्हडल्यो खुणा विजविता करता. कांय लोक फुडें सरोन इस्तेवा लागीं वाद विवाद करतात, पूण इस्तेवाक फुडो करूंक तांच्यान जायना. आपल्या पदवेचो बांदावळी कोसळोन पडटात म्हूण ते भियेतात आनी इस्तेवाचेर बोगलांड घालून ताका दवरतात आनी नियेसोबेंत उबो करतात. थंय इस्तेवाचें मुखामळ देवदूताचे मुखामळा सारकें दिसता. तें पळोवंक तांच्या अंतस्करणाचे दोळे बंद जालोले. इस्तेव आपलो बावाट जेजूचेर थिरावन दवरता. तशेंच शुभ वर्तमानांत लोक जेजूक सोदूंक येतात, कित्याक जेजू मिलाग्री करून उंडे वाडून भूक मारता. तें ताणें पळयलें, पूण जेजू तांची चूक तांकां दाखोवन दिता आनी देवाचो वावर करपाचें म्हत्व सांगता. लोक जेजूक विचारता, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. इस्तेवान जेजूचेर बावाट दवरलो आनी ताणें देवाक मोहिमा जोडून घेतली. आमी बावाटाची स्वता शिंकुया आनी जेजूचेर आमचो बावाट थिरावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, बावाटाची स्वता शिंकून ती दुसऱ्यांक शिकोवया.